नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। शुक्रारा तरुण तेजपाल रावतलो गोंय पुलिशे मुखार हजर। बिरेस्तारचो समन्स चुकयलो, पुलिशेन काढलो अजामीनपात्र वॉरंट। तेजपालाक अटक करपाची तयारी। काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारान तेहलकाचे थिंक फेस्टाक दिले 45 लाख। आदलो मुख्यमंत्री म्हणटा याद ना, पर्यटन मंत्री म्हणटा पर्यटन प्रमोशन म्हूण दिल्ले। इफ्फी आनी टुरिझम सिजनाच्या बोवाळांत चोरांची बंगले फोडपाची हॅट्रिक। सेगीत 3 राती फोडले 3 बंगले। राया नावेले उपरांत बिरेस्तारा फातोडेर कपलेश्वरी। दर्यांत नुस्तें पोसपाचो नुस्तेमारी खात्याचो प्रयोग। पोणे तळपण दर्यांत सोडले 200 पोतयो मोडशाचे बी। खात्याच्या केंद्रांतल्यान सवाय भितर नुस्तें विकपाची येवजण। आनी स्पोर्टिंग क्लबाक मारून चर्चिलान आय लीग सिजनांतले जोडले पयले जैत। सबस्टिट्यूट जेसन वालेसान निमण्या मिनटाक मारिल्ल्या गोलाचेर 3-8-2 जैत। खबरो विस्तारान। लैंगिक अत्याचाराचे केशींत तेहलकाचे तरुण तेजपालाक भितर ओडोवपाच्या तयारेक पोलीस लागल्यात। क्रायम ब्रांची मुखार ताका दनपारां 3 मेरेन येवंक सांगिल्लो। येवंक नाशिल्ल्यान ताका पुलिसांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढला। तेजपालान अटकपूर्व जामिना खातीर आतां गोंयच्या कोर्टांत वचपाची तयारी चलयल्या। मात रातीं उसरां गोंय पुलिशेक फॅक्स करून ताणें आपूण शुक्रारा तपासाक हजर रावता म्हणपाचें सांगलें। ताचे उपरांत ताका अटक जातली असो अदमास आसा। तरुण तेजपालान बिरेस्तारा सांजे गोयच्या क्रायम ब्रांचीक तोंड दाखयलेंच ना। आपल्याक समन्स उसरा मेळ्ळा म्हूण सांगून ताणें गोंयांत येवंक शुक्रार दनपार मेरेन वेळ मागला। अटक करची न्ही म्हूण कसलोच अंतरीम आदेश नाशिल्ल्यान आतां तेजपालाक पुलिसां मुखार येवप चुकना। समन्स चुकयल्ल्यान गोंय पुलिसांनी ताका अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढला। गोंय पुलिसांच्यो टिमी ताका मुंबय आनी दिल्ली सोदपाक गेल्यात। तेजपालाक शेनवारा मेरेन प्राज मेळचो ना। प्रकरण गंभीर आशिल्ल्यान पुलीस कितें तें वेळ वगडाय नासतना पूण कायद्याक धरून करतले इतलेंच डीआयजीन सांगलां। A notice was issued by the investigating officer of the case to Shri Tarun Tejpal to appear before the investigating officer at 3 p.m. today. It was duly served on him and received also by his family members. But till 3 p.m. he failed to appear. Around 12 o'clock a fax was received which was signed by Shri Tejpal. The letter was addressed to the investigating officer of the case seeking extension for appearance. Since he is not in Goa, he sought appearance by Saturday. The same copy was served by one of the advocates also here at the crime branch office in Donapola. Keeping in view the seriousness of the offence, the investigating officer has not accepted the request for extension and she is further proceeding in this case as per law empowered. तेजपालान दिल्ली हायकोर्टांतल्यान अटकपूर्व जामीन अर्ज बिरेस्तारा फाटीं घेतलो। घडणूक कागाळ धरून पुलिशेच्या आनी कोर्टाच्या पावंड्यार सगल्यो गजाली गोंयांत घडिल्ल्यान तेजपालाक आतां अटकपूर्व जामिना खातीर गोंयच्या कोर्टांत येवप चुकना। ते दिशेन ताच्या आदोगादान हालचाली सुरू केल्या। हे गजालीक वेळ मेळचो म्हूण ताणें शुक्रार दनपार मेरेन वेळ मागला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चड करून शुक्रारा ताचो पणजे कोर्टांत अटकपूर्व जामिनाक अर्ज येतलो। विष्णू वाघ म्हणटात तेजपालान पत्रकारांक लजेक घाले। Tejpal has not only tarnished his own name, but he has also tarnished the image of a journalist. Because journalist is somebody who is held in very high esteem by the society. People have a lot of expectations from a journalist, and he is functioning as a representative of the fourth pillar of democracy. इतले मजगती तेहलकाची व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीन तेहलकांतल्यान राजिनामो दिलो। प्रकरण चेपून दवरूंक सोदता म्हूण तिचेर आरोप जातालो।
तेलकात सध्या ज्येष्ठ पत्रकारांचे राजीनामे सुरू जाल्ल्यान तेलकातच्या फुडाराचो प्रश्न उप्रासला. तेजपाल क्रायम ब्रांचीत येवंक नाशिल्ल्यान गोंय पुलिसांनी अजामीनपात्र वॉरंट काडून तेजपालाक भितर उडोवपाची तयारी केल्या. दिल्ली आनी मुंबय वचपाक पुलिसांच्यो टिमी गोंयच्यान भायर सरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटले काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारान तेहलकाचे थिंक फेस्टाक 45 लाख दिल्ले. असले व्यवहारीक फेस्टाक लोकांचे लाख काडून दिले हाचे तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक कांयच दिसना. कितले दिल्ले ते सुद्दां ताका याद ना. तेन्नाचो पर्यटन मंत्री निळकंठ हळर्णकार म्हणटा टुरिजम प्रोमोट करपाक थिंक फेस्टाचेर पयशे घाल्ले. पर्रीकारान ते सरळ 3 लाखाचेर हाडले. अंदूचे फेस्टाक तर सरकारान एकूय पयसो दिल्लो ना. थिंक फेस्टा सारकेल्या मोठ्या कार्यक्रमाक फाटल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारान सरळ गोंयकारांचे 45 लाख काडून दिल्ले. सध्या चालू आशिल्ले तेहलकाचे तेजपालाचे लैंगीक अत्याचार केशी खातीर थिंक फेस्टाक गोंयांत सरकारी पयशे दिवपाचो विशय बरोच गाजता. मात तेन्नाचे मुख्यमंत्र्याक ताचें कांयच दिसना. तो म्हणटा फेस्टिवल आनी आतां जें कितें घडलां ते दोनूय वेगळे विशय. याद ना म्हाका एक्चुअली कितले डोनेशन तशें ना तें कितें आसतलें मरे टुरिजम बिरिजम तशें बेजिकली रिलेटेड टू दॅट तशें डायरेक्ट आसा. इतलो एमाउंट दिवप बरोबर आसलें. याद ना म्हाका आतां याद ना एक्चुअली. इतलो एमाउंट दिवप इतलो बिग एमाउंट दिवप बरोबर आसलें. म्हाका हांव तुका सांगतलो आतां खूब वर्सां जाल्लीं ताका. कोणे खंयच्या डिपार्टमेंटांनी बी कितें टायअप केला आसतलो तांचे बरोबर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान. आतां जो इश्यू जाला पळय तेजपाल बी तितून तुमकां दिसता तुमी त्या फंक्शनाक दॅट वॉज अ डिफरंट इश्यू न्ही. हो इश्यू डिफरंट न्ही रे. हो इश्यू आनी त्या इश्यू दॅट वॉज अ फेस्टिवल न्ही. इट वॉज अ फेस्टिवल न्ही. एनी फेस्टिवल गोवा वॉज कन्सिडर्ड एज अ डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिवल्स न्ही. हें जालें तें वेगळें न्ही टोटली. दीस कॅनॉट बी कंपेर्ड वीथ. तेन्नाचो पर्यटन मंत्री म्हणटा सरकारान पयशे दिल्ले पर्यटन प्रमोट करपाक. पयशे थिंक फेस्टाचेर मोडिल्ले. तेहलका वा तेजपालाक दिवंक नाशिल्ले. तेन्ना आमी तांकां एज ए पार्ट ऑफ टुरिजम प्रमोशन ह्या बॅनरा अंडर आमी तांकां थोडे स्पॉन्सर हे केल्ले. हेजें कारण कितें आसलें की एक न्यू इन्वेन्शन आनी एक नव्या प्रकारचो एक इव्हेंट्स गोंयांत घडटा आनी ज्या इव्हेंटाक तरेतरेचे बरे बरे वक्ते वर्ल्ड फेमस वक्ते येता, न्यू आयडियाज येता. ह्या कारणान हो आमी गोंयांत थरचो केलो आनी हो प्रपोजल आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत आसलो हेज्या गव्हर्मेंटा अंडर तेणें प्रोपोज केल्लो आनी तो हांवें त्या टायमार सँक्शन केल्लो. आनी तो प्रपोजल असो आसलो की हे आमच्या गोंयच्या टुरिजमाचो बऱ्यापैकी एडवर्टायज जातली. मागीर दबाव कितें ना दबाव बी तसलो कांय ना. एज ए पार्ट ऑफ इव्हेंट्स असो आमी घेतलेलो. हितून इंडिव्हिज्युअल तेहलका खातीर आमी हेज्या खातीर कांयच करूंक ना तेजपाला. भाजपा सरकार आयले तेन्ना 2012 पर्रीकार सरकारान फक्त 3 लाख दिले आनी अंदू एकूय पयसो दिलो ना. 45 लाख. मतलब इसके पहले जो इवेंट जो हो रहा था तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे उसको सपोर्ट था क्या इस फेस्टिवल को? ऐसा लगता है 45 लाख से बिग अमाउंट. 2012 में जब हमारी सरकार आ गई तब ये फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने रिव्यू लिया और ऐसा कहा कि ये फेस्टिवल के लिए कई लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको नॉमिनल जो उनका एज पर रूल ऐसे फेस्टिवल्स को पैसा सपोर्ट करना पड़ता है उतना करे. मेरे हिसाब से कोई 3 या 5 लाख तक कुछ किया होगा. 45 लाख इज डिफरेंट एंड 5 लाख 3 lakhs ना. 3 lakh is a totally different figure. I think the two figures cannot compare. How much Goa government had given for this Think Fest this year? No, we have refused. Some amount they had applied, some 3 lakhs or 5 lakhs, but that has been refused. I don't know, before that incident probably. Why should Goa government support an activity which can sustain on its own? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. फुडल्या वर्सा पावसाळ्यांत गोंयकारांक घडये भरपूर नुस्तें मेळटलें. नुस्तेमारी खात्यान तळपण आनी पोळें दर्यांत पयलेच फावट नुस्त्याचें फार्मींग सुरू केलां. दर्यांत खासा केज घालून मोडशांचें बी सोडलां. जून म्हणल्यार मोडशे जातले अशें खात्याचो अदमास. 200 पोतयो बी सोडलां. नुस्तेमारी खातीर हॉर्टिकल्चरा भशेन सवाय नुस्त्याची केंद्रां उगडूंक सोदता. दर्यांतलें पोशिल्लें नुस्तें तें केंद्रांनी विकपाची येवजण सरकाराचे तकलेंत सद्या घोळटा. मार्केटांतलें नुस्तें सध्या सामान्य गोंयकारांच्या हाताभायर गेलां. नुस्त्याची निर्गत आनी हॉटेलांनी सप्लाय वाडिल्ल्यान सामान्य गोंयकारांक नुस्तें परवडना. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना भशेन सरकार आतां परिस्थितीचेर उपाय काडपाक सोदता. दर्यान नुस्तें पोसून तें नुस्तेमारी खात्याचे केंद्रांतल्यान विकपाचें सरकाराचे तकलेन घोळटा. नुस्तें पोसपाचो पयलो प्रकल्प गोंयांत प्रायोगीक तत्वाचेर पोळे आनी तळपण दर्यान निकतोच केलो. खासा केजींनी मोडशाचें बी सोडलां. फुडल्या 5-6 म्हयन्यांत नुस्तें जातलें असो खात्याचो अदमास.
This is the first time गोंय असो स्टार्ट केलो ओपन सी गेज कल्चर आनी हांव मागत लोकां कडेन मीन्स आनी तितले येन हे जाय तितून फायदे काडचो म्हणून. बट एक्झॅक्टली हे फिश आतां सोडलं पळय ते केन्ना मागीर हें करपाचें? Within 6 months it will grow very big. विदीन 6 months? Yeah, within 6 months. And this is the best way. Now trawler business also is going down. So this, I feel this is the best way to cultivate more and more this thing, so that fish also will be cheaper, because we are finding people are finding it very expensive fish. So in this way we can really reach out to the people with more fish. ह्या सुवाळ्याक थळावो आमदार रमेश तवडकार आनी वेळेचो आमदार बेंजामिन सिल्वा आशिल्लो. आज नुस्तें मारपाच्या संदर्भात प्रचंड कॉम्पिटिशन जाता आनी ह्या प्रचंड कॉम्पिटिशना भितर सामान्य जो फिशरमॅन आसा तो कोणत्या गेला आसा, ताजे हालाकीची परिस्थिती मांडलेली आसा. आनी त्यामुळे ह्या गोष्टीची जेन्ना फिशरमॅन आमचे कडेन जेन्ना उलयता किंवा मंत्र्या कडेन उलयता, डिपार्टमेंटान उलयता, की सरकार हर प्रकारे सगळ्या स्तराच्या मनशाक, सामान्य मनशाक आदार दिवपाचो प्रयत्न करता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दर्यांतले फिश फार्मिंगा खातीर गोंय सरकारान सुमार 2.5 कोटी मोडल्यात. हे प्रकल्पांतल्यान कितले नवे नुस्तें तयार जाता, तातूंतले खात्याक कितले मेळटा आनी लोकांच्या तोंडात कितले आनी कशें पडटा ते 6 म्हयन्या उपरांतच कळटले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.